दिव्यवाणी 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 मगाच्या बाबयनीनो एक तरणाटो भुरगो हांगा आयिल्लो. ताणें तो म्हणलो म्हाका आनी पप्पाक म्हाका आनी मम्मीक पप्पान सोडलां म्हणलो. म्हाका आनी मम्मीक पप्पान सोडलां म्हणलो. आनी तो परत्यान काजार जावना एकलोच आसा. एका घरकन ताणें फ्लॅट कणयलें, भायर आसतना ताणें फ्लॅट कणयलें. हें घरी ताणेंत बांदलें. हें पप्पाच्या आनी मम्मीच्या नांवार दोगांयच्या नांवार आसा. पूण तो आमच्या घरा येना. तो फ्लॅट करून थंय रावला. 2 BHK फ्लॅट आसा, त्या फ्लॅटांत रावला. आमकां वळखना, दोगां जाणांक वळखना. 2 वर्सां जालीं आनी हांव फर्स्ट इयर इंजिनियरींग करतना आमकां तो सोडून गेलो. तो रजेर आयिल्लो. एक 6 म्हयने आमच्या सांगात आसलो. मागीर कालेंगी ताका सदां ती एक नमनेचें झगडें जातालें घरांत. आनी तो सोडून गेलो म्हणून. ताचें परगांवांत काम सोडून आयलो तो. आनी हांवें गोडल्यान पुरो म्हणून बऱ्या कामार रावलो. ताचें काम आसलें आणकी, पूण तो काम तो सोडून आयलो. आतां गांवाक आयला. देखून तो आमकां कितें अशें इल्लेशे कश्ट येतात. ताणें कांय ताका काल म्हण सांगल्यार हांवें ताका कांय करूं ना. देखून आमकां कांय अशें हांवें ताका कांय उलोवना, फाटीं उलोवना, एक शब्द हांवें ताका काडूना. म्हाका मस्त लज दिसता फादर. काले म्हाका ह्या जिणेंत लजत. खंय भायर येतना लज, आनी खंय हांवें खंय फ्रेंड्साच्या घरा येतना लज, आनी कॉलेजींत हांव येताना म्हाका खरें म्हाका लज बगता. काल्याक म्हणून तर म्हाका लज लज म्हणून. थोडे फावटी कठीण राग येता. म्हाका कठीण राग येता. थोडे फावटी म्हाका म्हजेरच पातयेन येना. म्हाका म्हजेरच पातयेन ना. म्हजेच आय डोंट बिलीव इन माय सेल्फ म्हणलो. हांव म्हजेरच म्हाका पातयेन येना. हांव म्हळ्यार हांव काम करीन गे, हांव मुखार जैतेवंत जायन गे, म्हजें जिवान म्हाका चलोवंक जाता गे, जिवान काडूंक जाता गे, मुखार मेटा फुडें वचोंक जाता गे. म्हजें मुखलें खालें म्हणलें म्हजेर पातयेन म्हाका ना. पयलें म्हाका इल्लीशी पातयेन येयल्या बरें जातालें. आतां म्हजेर पातयेन येना. थोडे म्हणटात हांव अमेरिका हांव बरें काम सोदतां, बरें करतां म्हणून तांचेर मस्त पातयेन या. आनी सक्सेसफूल जाता. हांगा काम करता एकलो म्हणटा हांव बिजनस करता म्हणून म्हजो क्लासमेट. आनी तशें म्हणटात. म्हाका बगना हांव सक्सेसफूल जाता गे म्हणून. म्हाका इनकॉम्पिटंट बगता. हांव कांय म्हाका करूंक साध्य तें आसा गे, म्हाका थांक आसा गे, म्हाका ती सकत आसा गे म्हणल्यार इनकॉम्पिटंट. म्हाका सकत ना म्हणल्यार बरें बगता. मागीर कोणें म्हाका ल्हानशें क्रिटिसिजम केलें जाल्यार, ल्हान टिका केली जाल्यार दोळ्यान दुकान देंवतात. ह्या प्रायर आतां 20 आनी 2 वर्सां, 20 आनी 3 वर्सां जाताना म्हाका आतां म्हजें 3rd इयर 4th इयर इंजिनियरींग जालें. आतां म्हाका कोणें हायपर सेन्सिटीव ल्हान कितेंशें टिका केली जाल्यार पुरो म्हाका. आनी ती टिका केल्या त्या क्षणा म्हाका कालें मस्त दूख जावचें, मस्त चिंतचें. सकाळीं कोणें ल्हान उतार म्हणलें जाल्यार सांजे म्हणसरी दवरून काडोवचें. तें म्हाका कालें बगता म्हणून वेरी सेन्सिटीव, हायपर सेन्सिटीव जाला हांव म्हणटा. मगाचें न्हू हें कशें एका भुरग्याक येता राग येवचो, हायपर सेन्सिटीव जावचें. आनी म्हाका थांक ना, म्हजेर आपणाचेर पातयेन येना. आनी फक्त लज, शेम जाता म्हाका. लज बगची खंय वचून भितर तर रावया म्हूण जावचें. लज बगची खंय घरांतल्यान भायर येताना लज बगची चेडक्यांक. ती चेड्यांक कशी लज, चेडवान जाल्यार इल्लेशें तांचें इल्लीशी लज तांच्या जिन्यांत आसता. चेडक्यांक ही लज कशी आयली. ताका म्हणटात आमी कालें म्हणटा म्हळ्यार बापाय तें नार्सिसिस्टीक पर्सनल डिजॉर्डर बापायच्या जिन्यांत आसल्यार त्या भुरग्यांक लज सुरू जाता. हां, नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर बापाय म्हळ्यार कितें कलिताची चिन्नां, कलिताची बिहेवियर पळया. तो आपुणूच बुद्दवंत म्हणून बगता ताका बापायक खंय म्हळ्यार आपुणूच बुद्दवंत म्हणून. हांव एक स्पेशल मनीस म्हणून बापायक बगना जाल्यार ताका आमी नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर म्हणटा. हांव एक स्पेशल म्हणून. आमी थोडे व्हडले मनीस आमी स्पेशल म्हणली बगना नात. सक्कडी तेंत म्हणून. देखून एरोगन्स म्हळ्यार हट्ट जिद्द एका मनशाक आसा जाल्यार, कठीण हट्ट जिद्द आसल्यार ताका पळोवन अजाप फावो जें म्हणलें एडमिरेशन सगळ्यांक ताका पळय जेन्ना अजाप ताळे ओ तूं बारी व्हडलो मनीस म्हणलें अजाप दाखयचें. आनी एरोगन्स हट्ट जिद्द एरोगन्स म्हणटा आमी ताका. आनी एडमिरेशन म्हळ्यार ताका पळोवन आमी अजाप पळयल्यार बरें करचें. आनी वर्ते काल म्हळ्यार कठीण गूण तांचो म्हळ्यार एन्टायटलमेंट.
एंटायटलमेंट म्हळ्यार तो आमकां कोत्ता तांकां गेल्ल्या तक्षण मान गौरव स्थान मान तो अपेक्षिता तो म्हजे हक्क म्हणटा तो गत्त दाखयता त्या गत्त आमी मानून घेवचें तो एक स्थान मान असो म्हण आमी मानून घेवचें ताका व्हडल्यान चेर दिवचें आतां सगळीं धाकटीं धाकटीं चेरां आनी आनी एक व्हडल्यान चेर ताका व्हडल्या चेरार ताका बसयचें मानाचो जागो दिवचें फोटो काडटाना ताचो मुखार वयचें पयलो फोटो काडचें ताका मान दिचें म्हणून ताका एंटायटलमेंट म्हणटा हांव ती दिसाची स्वप्नां तो पळयता दिसाची स्वप्नां म्हळ्यार अधिकारा विशयांत यशस्वी विशयांत इज व्हेरी मच फॅन्टसी म्हण सांगल्यार व्हडले व्हडले आटांचे फॅन्टसी करचें तशें फॅन्टसी करचें आनी व्हडले व्हडले अपेक्षेचें असल्या चिन्नांच्या बापाय आसल्यार व्हडविकायचो बापाय व्हडवीक ताका आसा ताच्या पुता लागीं कसलो संबंद आसता पळय आमी सांगया ओलो बापूय आसा जाल्यार ओले आतां सांगल्या एंटायटलमेंट आसो आपुणूच बुदोवंत म्हणचे सो आनी आपूण तूं व्हडविकायेन बगसो स्थान मान ताका दिचें एंटायटलमेंट दिचें असलीं बगणां आसा जाल्यार ताच्या भुरग्यांचे स्वभाव कसो जाता त्या भुरग्यांक लज बरोवन येता कळ्ळें ताका लज दिसची फक्त लज तांचे येता बापाय जोर न्ही ती लज येतात बापाय मुखार येवंक ती लज उरता इल्ली मांडून ती मस्त लज जाता मागीर मेळ्ळ्या सगळ्यांक ती लज येतात मागीर तांकां कठीण राग तो बापायक पण अशें करतालें तें करतालें म्हाका उखलनाने म्हणलो राग म्हाका पळयनाने म्हाका आराम धरनाने पटलून धरनाने म्हाका सकयल घालतालें म्हणलें बापाय राग पूण बापाय कडेन राग देखूंक जायना तो स्ट्रॉंग आसता बापाय देखून तो राग कोणाक दाखोवंक जायना तो जुरोवन राग बरोवन येता आंगान फुल्ल रगतांत राग बरोवन येता मागीर थोडे फुटी बापूय काल म्हळ्यार टिका केल्यार तो रडटा इनकॉम्पिटंट म्हणून बघता म्हाका तो थांकना म्हाका जायना म्हणून टिका केल्यार रडचें टिका केल्यार दुखां गळ्ळींत ल्हान दे दिशी ताच्या कितल्यो व्हडल्यो टिका केल्या थोडे भुरगे केर्लेस करतात ते क्रिटिसायज केल्यार ल्हान कालें ताका सांगल्यार पुरो क्रिटिसायज म्हळ्यार तूं येताना ती केशी वेळ जावन आयलो कित्याक तूं पयलो आयलो जाल्यार काम बरें जाता जालें तूं कितें लेट आयलो म्हणून सांगलें अशें रडलोच तूं तुवें अशें केलें आनी तशें जालें म्हणून सांगल्यार रडलोच तूं देखून घरा आतां काल जाता म्हळ्यार बापायचो सर्वाधिकार नार्सिस्टीक बापाय ताचो सर्वाधिकार दाखयता घरा तो सर्वाधिकारी घरांत तो व्हडलो टिप्पू सुलतान आसल्या बरी सद्दाम हुसेन आसल्या बरी त्यो घरा भायर व्हेरी चार्मींग बापायचें लक्षण त्या नार्सिस्टीक बापूय भायर व्हेरी चार्मींग भायर गेलो जाल्यार भायर पार्टीक आनी गेलो पार्टींत आलो तो म्हाका इतलो पूत म्हणल्या उपरांत एका पार्टींत हांव मिस थंय पळयलो इगर्जेर काजाराच्या आमी गेल्ल्या आनी हॉला कडेन येताना आनी परत भायर इगर्जेच्या भायर लोकां सांगता कोलो चार्मींग बरें वस्तू न्हेसला कोट कला चार्मींग म्हळ्यार सगळ्यांक जाय जाल्लो लवलविके ताचे आसो ते म्हणून कोणीय सांगचो ना वो नार्सिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसलो बापूय म्हणून सांगू कस्ट देखून आतां भुरग्यांक आनी घरच्यांक कळाजें ह्या नार्सिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसल्या बापायची 7 लक्षणां हांव तुमकां सांगता ही 7 लक्षणां एका बापायची आसा जाल्यार ताका नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर त्या मनशाक आसा म्हणलो अर्थ नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर ताका आसा म्हणलो अर्थ सोदून काडयत सुलाभेन सोदून काडयत कशें म्हणून हांगा भुरगीं येतात ते म्हाका लज आसा म्हाका तूं थांक आसा गी मुखार वचों म्हणलें म्हजे पातयेन येना म्हाका तूं पातयेन येना मागीर म्हाका ती सकत आसा गी म्हणल्यार म्हाका बोगाना मुखार व्हड जाता गी फ्युचर बांदून हाडूंक जाता गी म्हाका म्हज्या लायफ हांवें करूंक जाता गी मुखार व्हड जावंक जाता गी म्हळ्यार म्हाका पातयेन म्हाका तूं म्हजेर सकत आसा म्हाका बोगाना आनी म्हाका चूर कोणें काल म्हणल्यार दुकान देंवता दोळ्यान म्हळ्यार त्याच्या बापायक आसा गी म्हणून पळयचें नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसा गी पुताक आसा देखून पुता हांव बापायक आसा गी बापायक आयल्यान तें पुताक आयला म्हणून देखून पुताचे बापायची हांव 7 लक्षणां सांगता ही 7 लक्षां एका व्यक्ती ते एका दादल्या ती आसल्यार ताच्या पुताचो संबंद त्या टायपार आसता देखून त्या पुताक अर्ली लक्षणां येतात लजेची इनकॉम्पिटन्साची सेन्सिटीव हायपर सेन्सिटीव क्रिटिसिजमाक आनी पुरो आसता देखून ते जाल्यार बापायची 7 लक्षणां पयलें लक्षण नार्सिसिस्टीक बापायचें पयलें लक्षण आसा बापाय पुताचेर भारी प्रभाव घालूंक अपेक्षिता पुताचेर भारी प्रभाव घालूंक आशेता ताची साल बापायची साल ग्रांडियोसा म्हणटा आमी ग्रांडियोसा म्हळ्यार वैभवी व्हडपणाचें उलाणें व्हडपणाची साल ताची बापायची व्हडपण उलाणें व्हडव्हडलें खातरचें
आनी नेसान व्हडल्या नेसान जायचे ताका व्हडले न्हेसचें व्हडल्या बरें तुंड राय बरी दिसचें व्हडपणाची साल ती आसा जाल्यार पुताचेर तो प्रभाव घालता आनी तो व्हडपण दाखयता जाल्यार व्हडपण दाखोवन पुताचेर प्रभाव घालता जाल्यार त्या बापायक नार्सिसिस्टीक लक्षण आसा म्हणून बापायचेर कठीण प्रभाव घालता बापूय पुताचेर प्रभाव घालता देखून बापूय क्रिटिकल फादर म्हूण सांगल्यार आमी क्रिटिकल पर्सन म्हणटा तो भारी क्रिटिकल म्हळ्यार तो बिलकूल भुरग्यांच्यो सुखी बक्षिना आनी चुकी केल्यो जाल्यार त्यो वेग्गी विसराना तो जरोन काल तुवें अशें गेलें काल तुवें ग्लास फुटयलो म्हूण 10 दीस केल्यार तो विसराना बक्षिना तेच आमकां कळटा क्रिटिकल पर्सनालिटी म्हणून केन्नाय भुरग्यांक शेम करचें तूं प्रेज जेन्ना तूं मुखार येनाय तूं खल पळय तांचो पूत पळय तूं पळय म्हणून तांकां भुरग्यांक जाल्यार शेम करचें लजे घालचें आनी बापूय पुताक कांटाळटा बापायन पुताक कांटाळचें आसाय्या डिस्गस्ट म्हणटा आमी कांटाळचें आसाय्यापण पळोवचें तूं कित्या जल्मालो की म्हाका तूं पळय काय हें प्रेज जेन्ना तुलो म्हूण पुताक कांटाळचें डिस्गस्ट करून पळोवचें तशें पूत बापायक व्हड मनीस म्हणून लेखता म्हजो बापूय व्हडलो म्हूण पूत लेखता बापायक व्हडलो मनीस म्हूण लेखता मावल्या विशीं तो म्हाका प्रामाणीक तो म्हजो बापायच्या मावल्यांत बापायक थोडी मावल्यांत बापूय मोलादीक ताका वॅल्यू जात देखून म्हजो पप्पा व्हडलो डॅडी व्हडलो म्हूण चिंता कळली ताची मावल्यां म्हळ्यार म्हजो पप्पा बलिश्ट म्हज्या पप्पाक मस्त सकत आसा म्हजो पप्पा हुशार बुदवंत सक्तिवंत कामान भारी मुखार दाजान मुखार दीस काडूंक जाता अशें प्रताची मावल्यां बापायची मावल्यां पूत मोतींत आटयता आनी बापूय व्हडलो म्हूण लेखता देखून बापूय कितें एक्सपेक्ट करता म्हणजे हांव कितें एक्सपेक्ट करता बापूय म्हजो कितें आशेता तें हांवें जिवोवंक तें रुतां करूंक बापायन कितें म्हजें एक्सपेक्ट करता तें पूत ताणें ताका बगून जिवोवंक पूत आशेता बापूय पुताक आशेता एग्गी उठाचें पूत एग्गी उठटा उठोवं म्हण नासल्यार एग्गी उठटा आनी बसता इस्काला एग्गी बरें न्हेसून वचून बरें न्हेसता आनी इस्काला दोवता आनी घरा उलोवन जो त्या बापाची आशा हांवें उलोवन जो म्हणून देखून कांय उलयना वेरा भुरग्यां लागीं गेटी कडेन वचून खेळून जो देखून खेळूंक वचना बापायच्या बरी तूं खुशी पाळोवंक बापायचें एक्सपेक्टेशन फुलफील करून पळयता देखून आय वॉन्ट टू लिव अप टू फादर्स एक्सपेक्टेशन म्हणटा तो म्हणजे आय वॉन्ट टू लिव अप टू द फादर्स एक्सपेक्टेशन अप टू माय फादर्स एक्सपेक्टेशन म्हणून बापूय काल आशेता तेन्ना जिवोवंक पूत आशेता पूत ल्हान आसतना बापूय एडमायर करता बापायक भारी एडमायर करता तो म्हजो बापूय विजमीत पावता बापायक पळोवन ताचें बळ ताचें व्हडपण ताचें उलाणें ताचें सोलचें ताचें त्राण तें पळोवन पूत बापायक एडमायर करता म्हजो बापूय किंग म्हजो बापूय राय म्हणून बापायक एडमायर करता तो हांवें ताणें आशेल्लें करी जाय म्हणून वद्दाडटा पूत वद्दाडटा आनी आमकां कावन्सिलींग करतना अरे चर्के येवन सांगतात आमकां लज दिसता म्हाका तेज्यो फातयेनी ना म्हूण जाल्यार हांवें कशें कावन्सिलींग करचें ताका देखून आमी पळयता ताका ल्हान आसतना वाडयल्ली रीत कशी गी म्हणून आमी पळयता कशें वाडयलां ताका तो भुरगो 1 तावन 2 वर्सां बापायन उखल लागीं ताका आवयन मोग लागीं या मारून बडयलां गी म्हूण 3 तावन 5 वर्सां इस्कालाची वेळा ताका इस्काल वचोन पायलां गी इस्काला तावन येताना कालें शिकयलें टिचरीन म्हूण बापाय विचारता गी बापाय पुटलोवन धरता गी कितले मार्क काडले म्हूण विचारता गी 7 तावन 8 वर्सां कुंभाराची तयारी जावची आनी दोतोरनांनी शिकची प्रशंसा दिल्या गी आमची मावल्यांक क्रिस्तांव समाजाची मावल्यांक शिकयल्यान की ताका धैर्य दिलां गी आनी ताच्या सांगता खेळ्ळा गी बापूय म्हणून 8 तावन 12 वर्सां मागीर 8 तावन 12 वर्सां चरको वाडोवन येवच्यो ताचे ते हार्मोन्स बरोवन येवचे तिके बदलावन येवची तेन्ना बापायन ताका सांगाती दिला गी बापायन ताका दादल्या मनशा बरी पळयलां गी ह्या ल्हानशे भुरगो वाडोवन आयलो म्हजो पूत पळयलां गी ल्हानशे बालशा बरी पळयलां 13 तावन 16 वर्सां हार्मोन्स आनी किल्लें बदलून येतात ताका मिशो येतात आनी खाड येता आनी दादल्या मनशाचो ताळो येता ताचें बोळ येता मसल्स येतात बापायन तें वळखून प्रशंसा दिल्या गी ताका म्हजो पूत बरो तरणाटो दिसता बळादीक दिसता म्हणांग गी या ताका कीळ करून शेम करून सकयल घाला ताका तें पुराव आमी पळयता ताची 16 वर्सांची म्हणसर 20 वर्सां म्हणसर ताका कशें त्या अंतांनी पळयलां म्हूण आमी विचारतना भुरगे चेरके सांगतात आतां 22 वर्सां 25 वर्सां थोडे भायर कामाक गेल्ले ते लज दिसता म्हणून हांगा येतात पातयेनीन आपणाचेर म्हण येतात तेन्ना आमी कावन्सिलींग करता तांकां तेन्ना हें पुरा ते आमकां सोडोवन सांगतात आमकां अशें जाता म्हणून आमकां ते सोडोवन सांगतात देखून आमकां कावन्सिलिंगाक ताणें वाडयल्ली रीत ताची स्टेजीस मस्त गरजेच्यो ताची आमी ती लज काडिची जाल्यार ताचेर ताका पातयेची बरी करचे जाल्यार टिका करतना ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकायनांतल्यान बरी करचे जाल्यार ह्यो वाडयल्ल्यो रिती आमी पुरा पळोवन येता त्यो पुरा नोट करता आमी नोट करून ताच्या खंय ताका सूख जाल्या गे म्हणून खंय
तो एडवट्टो जाला म्हूण चुकोवन पडल्या बापय आनी म्हणून मागीर ताका आमी सांगता बापय नार्सिस्टीक बापायचे गूण आमी ताका सांगता ताच्याक लागून तुवें कशें जियेचें म्हूण सांगता चरखे भुरगे 20 तावन 30 वर्सां पर्यंत इंजिनियरींग जालें कामाक गेले भायल्या गांवांत आहात ते 20 तावन 30 वर्सां पर्यंत म्हणसर तो बापायक ताका आयडियलायज करता बापय म्हजो हिरो म्हणल्यार आयडियल ताच्या बापायच्या व्हरतो कोणी ना म्हूण 30 वर्सांचो मरे पूत बापायक आयडियलायज करता आयडियलायज म्हळ्यार तो हिरो ताच्या दोळ्या मुखार बापय येता कोण आयलो जाल्यार तो ताका बापय चड गरज फिल्म एक्टरा बरी तो बापायक व्हडलो स्थानमान दिवन ताचे बरें बापाय बरी जायचे म्हणून पडटा हिरो बरी अनुकरण करता बापायक 40 वर्सां जाताना ही ताची मतींतली आयडिया पुरा बदलता 40-50 जाताना बापाय ताचे प्रायर तो बदलता बापायक आयडियलायज करिना बापय कोण गे म्हणून बापायलो संबंद उणें जावन येता 40 वर्सां उपरांत तशें देखून हें पयलें बापायचें लक्षण ताका पुताचेर ताणें प्रभाव घालचो भावाचें हांवें सांगल्या बरें करचें म्हजें एक्सपेक्टेशन पळयचें वत्ताय घालची आशेवचें आनी पुतान बापायची खुशी करून पळोवचें बापायक आयडियलायज करचें हें पयलें लक्षण हें जर तर एका दादल्या मनशाक आसा जाल्यार ताका नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसा म्हणून अर्थ आनी देखून दुसरें लक्षण बापायचें नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसल्या बापायचें तें लक्षण खालें म्हळ्यार बापय पुताक आसा मारपाक समर्पक रितींनी आसा मारपाक समर्पक नातली साल शिकयता समर्पक साल शिकयता सरकी नातली साल पुताक शिकयता पुता बरी साल शिकयची जाली सरकी नातली साल तो शिकयता माल एडॅप्टीव बिहेवियर म्हणटा आमी इंग्लिशान माल एडॅप्टीव बिहेवियर म्हणून देखून हेरां संगी कशें ताणें लागीं येजें हेरांक ताणें कशें घेजें हेरांक कशें हेरां लागीं कशें एप्रोच करचें म्हणून तो पुताक शिकयता प्रत्येक जावन स्त्रियेच्या संबंदा विशयांत बापय सड्ड काळजी सड्ड ताका पडोवन गेला म्हजो पूत चेडवा लागीं स्त्रिया लागीं कसलो संबंद दवरता म्हणून देखून ह्या विशीं ताका मुख्य दीस रात ताणें उलोवचें स्त्रिया लागीं चेडवा लागीं कसो संबंद दवरता म्हणून सड्ड बुधबाळ पुताक तो सांगता सड्ड चेडवा विशयांत पुता लागीं एक बापय उलयता जाल्यार ताका नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसा म्हणून अर्थ त्या बापायक नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसा म्हणून अर्थ स्त्रिया लागीं कसो संबंद दवरचे विशीं मुख्य जावन बुधबार सांगता तो स्त्रियो तुका दुखयतात रे तुका हर्ट करतात रे तुका काळजाक हर्ट करतात तुका दुखयतात म्हणून तुका करतात देखून सत्राय घे स्त्रिया लागीं सत्राय घे स्त्रियांक फाटी नाका म्हणून असलो बापय सांगता पुताक एकच स्त्रिया विशयान खंयचें हर्ट करता तुका दुखयतात देखून तांकां फाटी नाका म्हणून तांकां ट्रस्ट करनाका तांकां बिलकूल फाटी नाका ट्रस्ट करनाका म्हणून स्त्रियांनी तुवें कितें करी जाय म्हूण सांगतात पळय तशें करिनाका रे पुता स्त्रियांनी सांगल्या बरी चलनाका रे पुता स्त्रियांनी सांगलें करिनाका रे पुता म्हणून आपल्या पुताक तो सांगता स्त्रियांनी तुका सांगून तुवें कितें करचें कितें करूं न्हय म्हणून स्त्रियांनी तुका सांगून म्हणून सांगता थोडे फावटी थोडे बापय आसात तांचो नार्सिसिस्टीक बापय सांगतात तो काय सांगता म्हळ्यार आमी दादले मनीस घरचो येजमानी रे बालमनशांनी रे बालमनशां सांगलें आयकनाका रे दादलो घरचो रे घरचो हेड रे तो घरचो मुख्य आसता तो घरचो येजमानी दादलो आनी घरचें इन्चार्ज आसचें घरच्याचो कंट्रोल आसचो इन्चार्ज आसचें दादल्याक रे पुता देखून स्त्रियांक तूं ताणें सांगलें आयकनाका म्हूण सांगता थोडे फावटी खाल म्हळ्यार दादल्यांकय फाटी नाका हेरां दादल्यां संगी तूं हेरां दादल्यां संगी येताना ताणें सांगलें फाटी नाका हेरां दादल्या संगी एग्रेसीव जा आक्रमणकारी जा आनी म्हणून भुरग्यांक साळोवचें हेरां दादल्या मनशांनी खंय सुकोवन पडल्यार तुवें बुदोवन जायचें तांकां तुवें आक्रमण करचें तांकां एटॅक करचें एग्रेसीव जायचें आक्रमणकार जायचें उलाण्याक फाटीन दिवचें दादल्या मनशांक एक तो उलयता तुवें फाटीन जाप दिवचें तांकां म्हण तांकां रागान जाप दिचें तांकां रागान हट्टान गर्वान तुवें जाप दिचें रे म्हणून इत्यादी तो सांगून दिता आनी तांकां मुखामुखी जिद्दाक झगड्याक जिद्द करूंक मुखामुखी जिद्दाक झगड्याक प्रचोदन दिता तुवें जाल्ल्या मनशांनी झगड्यां करचें सुकोवन तांचे कडेन झगड्या कडेन रेडी जायचें म्हणून चेड्याक साळयता तो प्रचोदन दिता ओलो बापय निमाणें ते अपायकारी हंताक पावताय डेंजरस लेवलाक पावता दादल्या मनशा सांगी झगडो एक दिसतो त्या दादल्या मनशा सांगी ताची इश्टा सांगी झगड्यां करतात हें बापाय दिता अशें जर तर बापय पुता शिकयता जाल्यार त्या बापायक नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसा थोडे येवन म्हाका हांगा सांगतात म्हज्या बापान अशें म्हाका एग्रेसीव जावन सांगलें स्त्रियांचेर म्हाका फातये निंत ना फादर म्हूण येवन रडतात हांगा स्त्रियांनी खालें सांगल्यार म्हाका फाटी येवंक जायना देखून खादर जावंक हांव फाटीक येता
म्हणून हांगा रडटा सांगून आनी हांव थोडो कामा कडेन दादल्या मनशा लागीं झगडटा म्हणून हे नार्सिसिस्टीक बापायन पुता शिकयल्या वरवीं वो भुरगो हरये कडेन झगडें एग्रेसीव जावचें तशें देखून तो येवन हांगा पळय रडतालो. मागीर आमी ताका सांगलें अशें म्हणून सांगून आतां मस्तू समाधान येना म्हाका ईमेल घालता तो. मोगाच्यालो नार्सिसिस्टीक बापायचें तिसरें लक्षण. नार्सिसिस्टीक बापायचें तिसरें लक्षण जालां आपल्या पुताक तो आपल्या काजारीक पूत काजार जालो. पूत काजार जाल्या उपरांत पुता भुरगीं जाय गी भुरगीं नाका गी म्हणलो निर्धार. भुरग्यां पुताक भुरगीं आसाचे गी या पुता भुरगीं थांसोन जोगी भुरगीं केदाळ पुताक जायचे केदाळ पुताक भुरगीं जावन जोगी म्हणून तो बापाय निर्धार करता आनी पुताक सांगून आसता भुरगीं जाय गी भुरगीं नाका गी म्हणून. जर तर बापाय पुताच्या भुरग्या काजारी जाल्ल्या पुता कडेन भुरग्यांच्या विशयान जर भुरगीं जाय नाका म्हूण सड्ड उलयता जाल्यार तें तिसरें लक्षण त्या नार्सिसिस्टीक बापायचें. पुताक ताची भुरगीं जाय गी नाका गी म्हणून बापाय निर्धार करता. मस्त भुरगीं गी या एक मात्र चरको जाय गी एकच पुरो रे म्हणून नातल्यार थोडे मस्त भुरगीं जाय गी म्हणून भुरग्यां विशयान सड्ड उलयता जाल्यार इल्लेशें सगळें नॉर्मल उलोवचें उलयता आमी त्याच विशयान हे कट्ट धर रावता जाल्यार तो बापायक नार्सिसिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर आसा म्हणून तो निर्धार करता म्हणून. हांगा एक तरणाटो आयिल्लो तो म्हणटालो आमकां भुरग्यांची आशा पाप्पा भुरगींच नाका म्हणटा म्हणून. ताणें पापायन भायर वचून मस्त आस्तानी करून दवरला ताका एक चेडूं आनी एक चरको पूण हाका नाकाच म्हणचें म्हळ्यार ताणें मस्त आस्त केल्या घर आनी पुताच्या नांवार तें केलां. देखून काजर जाल्यार तें बाय काजर जाल्या उपरांत तें भुरग्यांच्या विशयान ताणें कालें ताका. देखून इल्लेशें भुरगीं जाय गी नाका गी म्हणून देखून आतां फाटीं घाल बापायन थोड सांगचें काजर जाल्यार जडे घडये येतावन तो पूत कांगाल जावन हांगा आयला तशें भुरगीं नाका तुका भुरगीं नाका म्हणून. मागीर ताणें केदाळ बापायडे ना देवाची खुशी म्हणून तो रेतीऱ्यान ताणें आमपर भुरगो देखून बापाय कडेन दिसाना एका भुरग्याक ताणें परमिशन दिलां. देखून तो एडवायस सलाह दिता काजार नाकात म्हणून स्त्रियाडे काजार नाकात म्हणून पयलें काजार नाकात म्हणटालो. मागीर आणी मागोवन बापायडे पांयांक पडोवन विचारल्याक मागीर परमिशन दिलें. स्त्रियांक एवॉयड कर म्हूण सांगचें स्त्रियो तूं नाकात स्त्रियो नाका स्त्रियांक एवॉयड कर म्हणून. आनी एकलो भुरगो आयलो ताचो बापाय परमिशन जायना आतां 34 जालीं तो आश येता ताका फ्रेंड आसा पूण ताणें बापायन म्हणचें घालें म्हळ्यार स्त्रियांक एवॉयड कर म्हणून. तेन्ना तुका दुडवाची भद्रती मेळटा रे फायनान्शियल प्रॉब्लेम ना रे तुका. देखून तूं चेडवा कडेन उलय पूण कमीट करनाका डोंट कमीट म्हणून. यू हॅव फ्रेंड्स हॅव फन लॉट ऑफ फन यू हॅव विथ गर्ल्स बट डोंट कमीट म्हणून कळलें सांगून दिता आपले बापाय. तूं माझ्या मार जायतली चेडवां सांगता माझ्या मार खंयतली माझ्या मार त्या चेडवां सांगता माझ्या मार पूण बद्द जायनाका कमीट करनाका म्हणून. थोड्या कडेन बापय वत्ताय करतात काजार जावंक थोडे बापय काजार जावंक सोडिनात. आनी एकलो आयिल्लो बाबा ताचो बापय आतां पळयता 26 वर्सां मारतालें 25 जावनात. चेडूं पळयलें ताच्या फाटल्यान पळय काजार जायचें म्हणून बारी वत्ताय काजाराची वत्ताय करतात पळय. कित्याक म्हळ्यार वो पूत बापायची गरजांक पावना म्हळ्यार म्हज्या गरजांक पावना वो पूत म्हाका व्हड जाताना वो व्हड जालो हांव म्हातारो जाताना वो म्हाका पळयना म्हज्या गरजांक पावना वो प्रेजन ना पूत. ताची भुरगीं म्हणी हांगा सोडटेलीं हांव शिकयतां तांकां बरी मावल्यांक घालतां. वो पूत घरांत आसतना हांव भायर आहलो देखून आतां वो म्हज्या पुताचीं भुरगीं हांगा सोडटलो शरको जाल्यार एक दोग चरके जाल्यार ते म्हणी म्हाका सांबाळटले म्हाका सांबाळूंक कोणीच ना वो सांबाळना म्हाका पळयता म्हणली म्हाका चुरी पातयेनी ना. देखून काजार जा रे भुरगो व्हड जातलो म्हाका पळयतलो म्हणे ताचें बरेंपण पळोवन मतीन दवर न्हू काजार जा रे म्हणून पळय म्हणे. ह्या इराद्यान आपणा पळयचें म्हळ्यार वयर इराद्यान पुता काजार जाय रे मोत्ताय करता. हांगा भुरग्यां विशीं बापय भुरगीं जाय नाका म्हणली स्ट्रॉंग पोजिशन घेता. भुरगीं जाय गी नाका गे म्हणल्यार स्ट्रॉंग पोजिशन ताणें सांगलें बरें घट्ट सांगता तो. आनी थोडे फावटी काजार जावंक सोडिना थोडे फावटी एगीं काजार जायचे भुरगीं जाय एगीं काजार जायचे तुवें भुरगीं जायचें म्हणून अशें बापय भुरग्यां विशयान तूं उलयता जाल्यार ताका नार्सिसिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर आसा म्हणून त्या बापायक एगीं सोदून काडयेत. सो तें लक्षण नार्सिसिस्टीक बापायचें म्हळ्यार तुका व्हडलीं स्वप्नां फॅन्टाजी म्हणटा आमी अधिकारा विशयान हांव व्हडलो अधिकार हांव रायबरी अधिकार म्हाका सर्वाधिकार असो फॅन्टासी म्हळ्यार हांव तें आगालू खाण असो म्हणटा म्हळ्यार आमी व्हडलीं स्वप्नां व्हडलीं आशा चिंचे आठोवनचें
व्हडलो व्हडले अशा अधिकार आटोवचो आनी यशस्वी जाता हांव व्हडलो सक्सेसफूल जाता थोडे सक्सेसफुला विशयांत आनी थोडे हांव मस्तू जोडटा आनी मस्तू वेल्थ करता मस्तू दान बरोबर हांव मस्तू हें करता निधी करता म्हणून हांव मस्त आस्त बोधीक करता बोधिका विशयांत व्हडलो व्हडल्यांचे म्हज्या पयशांचे लेखनांतलो जो पयसो करता अधिकार यशस्वी दुडू ह्या विशयांत कदोळे स्वप्नांचे व्हडलो व्हडलीं स्वप्नां फॅन्टसी देखून हें बापय पुताच्या संबंदाचेर परिणाम घालता पळया एक दादलो यशस्वी विशयांत ह्या सक्सेस विशयांत पावरा विशयांत तो माटयलो बापय पळया एक तसो इस्कालांत चेरक्याक बी ग्रेड मेळ्ळी वरजेर आयिल्लो पयलीं आवयत पळयताली आतां ह्या वर्सा बी ग्रेड मेळ्ळी सायन्सान ताका बी ग्रेड मेळ्ळी चेडो म्हणलो म्हाका हेपटी केशें सायन्स कश्ट म्हाका जायना ते कितलेशें कश्ट जाता म्हाका सायन्स ह्या वर्साचें म्हाका तितलें इंट्रस्ट ना हांव सायन्स काडूनचें बरी हांव कॉमर्स काडून CA करचें म्हणून चिंतलां मॅथ्सान हुशार ताका इल्लें सायन्स कश्ट जाता देखून सायन्सान ताका बी ग्रेड मेळ्ळी देखून आपूण त्या बापाय पळयता कळ्ळें रे तुका बी ग्रेड मेळ्ळा म्हणून देखून टिचरांचेर आक्रमण करता तो कोलीं उतरां म्हणटा चेरक्या कडेन तो पुताक कांय म्हणना टिचरांक इस्कॉलाच्या विशयांत दुर्साता आपूण इस्कॉलांत आसतना उणें ग्रेड वेळी आपूण बुदवंत टिचरां प्रेज ना म्हूण तो चिंतालो तो ल्हान आसतना ताकाय बी ग्रेड मेळ्ळी उणें मार्क मेळटाले हांव शिकनासतना न्ही घरा म्हणटालो टिचरां प्रेज नात आमची इस्कॉल प्रेज ना हें थर्ड क्लास इस्कॉल म्हूण इस्कॉला दुर्सातालो इस्कॉल प्रेज ना म्हूण चिंतालो तो आतां त्या टिचरांक आतां पयलोसो टिचरांचेर राग काडूंक जायनासलो ताका तो धाकटो आसलो टिचरां व्हडली आतां हो व्हडलो जाला त्या टिचरांचो राग ती जिवांत आतां की मरण पावल्यान गुंतुनात देखून त्या टिचरांचेर राग काडटा टिचरांक सांगता पूत सांगता पुता कडेन सांगता ती टिचरां प्रेजर नात फाल्यां इस्कॉलाक येता हांव टिचरांक पळयता तांकां शिकयता बुदो तांकां कळना कशें शिकयचें म्हूण कळना तूं इतलो हुशार रे बाबू देखून पुता वयर दवरता टिचरांक दुर्साता ती स्टुपीड कांय ना तली दाड्डी ती स्टुपीड म्हणून तो पुता कडेन सांगता टिचरांक दुर्साता तो ताच्या आदल्या तशें देखून तो पळय त्या चिंता थोडे पटेन घाल म्हळ्यार ताच्या आदल्या गर्लफ्रेंडा ताच्या लागीं काजार जावना आनी एक दाखलो दिवचो जाल्यार तुमकां तो नार्सिस्टीक बापय आहा पळय तो ल्हान तरणाटो आसतना एका चेडवाचो मोग करतालो खंय तो एकाच्या तरणाट्यान सांगलें ताच्या बापायची स्टोरी म्हाका सांगली तसो बापाय एकल्याचो मोग करतालो खंय आनी तें चेडूं पळोवन हाचें म्हळ्यार व्हडपण पळोवन हाचें व्हडले उलाणे आमचे उलाणे असोयलो राग हाचें गत्त आनी व्हडपण पळोवन तें चेडूं केशें पयस सरलें म्हूण दिसता देखून ताच्या लागीं काजर जावना देखून आनी फॅन्टॅसी करचें हाचें एकच लक्षान फॅन्टॅसी करचें आनी वो चिंता चेडूं चलवालें आय एम नॉट द लुजर गर्ल इज द लुजर म्हजी इतली आस्त आसा म्हजी इतलें बोधिका तें एन्जॉय करतालें म्हजें येदोडलें घर हांवें बांदिल्लें ताका तें बाग फावो जावना म्हजें सांगा काजर जायचें जालें हेजें जालें म्हज्यान ताणें संतोश एन्जॉय करचें जालें ताणें खुशयेचें दौलतीच्या लायफांक जियेतालें ताका कळ्ळें बरें जिवीत दितालो ताणें पुरा वगडयलें चेडूं चलवालें ताणें म्हजे कडेन जायत जालें हांव तुज्या मम्मी लागीं काजर जालो मम्मीन कितें एन्जॉय करें पळय त्या चेडवान एन्जॉय करूं येतालें बारी सोबीत बारी हायट आलें ताका म्हाका बारी लायक आलें तें म्हजे कडेन जायनासतना गेलें ताणें काजर जावन चलवालें येलें लायफ ताका आतां मेळटा गे त्या चेडवाक म्हणून बापायन पुता कडेन सांगचें जालें म्हज्या लागीं काजर जालें जाल्यार कशें जातालें आतां पुतू ही कश्ट सांगी म्हज्या पुताक असलें चेडवांनी मोस करूं जो अलें दूख अलें कश्ट म्हज्या पुताक हें नाये देखून पुताक सांगचें घडये आरे तुज्या गर्लफ्रेंडाक कन्विन्स कर तुजे कडेन जायतें आसा हांवें करून दवरलें पुरो तुकात रे ताणें येवन गूड लायफ जियेत रे ताणें एन्जॉय करियेत पयल्यान तूं चेडवाचें फ्रेंडशीप करता सांग म्हज्या घरा जायतल्या म्हज्या काजर जा म्हाका मोस करनाका म्हूण सांग म्हणून केदाळे ताणें पुताक लागीं सांगचें देखून अशें जर तर बापय एका पुता घडये चेडवाक कन्विन्स कर घरा येवन एन्जॉय कर म्हणून आनी आपूण समासा हेर समानांत एन्जॉय कर म्हणून सांगता त्या बापायक नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसा तशें जाल्यार पुतांक इल्लीशी लज ते पुत सेन्सिटीव जातात आनी ते सेन्सिटीव खाले ल्हान सांगल्याशान तांच्या दोळ्यांत दुकां येतात भायर वचूंक आनी लज मेळोंक आनी लज 5वें लक्षण नार्सिस्टीक बापायचें 5वें लक्षण बोगण्यांनी बापय पयस आसा म्हूण दाखयता
तुका खालें जाल्यार म्हाका दुखाना रे, तुका खालें जाल्यार म्हाका बेजार जायना रे, आनी तुवें व्हडलो व्हडल्यो ग्रेड हाडल्यार हांव काय मळबा वचना रे, म्हाका व्हडली खुशी जाता आमची चिंतना म्हाका बगना तुजें तें म्हाका विशेष मोग आनी प्राव ना, म्हाका तें दुखचें रडचें बेजार जावचें कंत जावचें कांय ना, म्हाका बगणांत नांत रे, संतोश पावनच्यान बगना ना, हांव तुजें तान पयस आसा रे म्हण दाखयता बायल्यान उतरांनी मात्र, पूण भितर पुताचें हर एक बगणां पुताक चूर जाताना ताका बगता हांगा, पुतान इल्लेशें मार्क आनी चड आनी ताका प्रायज मेळ्ळें जाल्यार बापूय भारी खुशी पावता, पुताच्या बोगणा वयर तो लक्षिल्ल्यान गामान दिता पूण बायल्यान दाखयना. अशें खंयचोय बापाय करता जाल्यार ताका नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसा म्हण अर्थ. खेळांत पूत फस्ट आयलो, ताका फस्ट प्रायज मेळ्ळें, गोल्ड मेडल मेळ्ळें ताका खेळांत. तुवें हेरांक चलवयलें न्हय म्हूण म्हाका हांवें चिंतलें, पयलें चिंतलें तूं त्या दोगां चेरक्यांक आमच्या शेजारच्या चेरक्यांक फाटी घाल मुखार दोवताय म्हणून हांवें चिंतलें बरें जालें तुवें चलवयलें, हांवें चिंतलें बरें केलें म्हणून. तूं बेस्ट हेरांच्यागी ताच्याकी तूं बरो आयलो मुखार आयलो न्हय, म्हाका बारी खुशी जाली हेरांच्यागी. देखून पुतान अशें चिंतूंक ना, पुतान अशें कांय चिंतूं ना, ताणें प्रायज काडल्यार काडिल्ल्याक तूं बापय खुशी पावना, बगर हेरांक चलवयल्याक बापय संतोश पावता. हें पुतान अशें चिंतूंक ना. तो पूत संतोश पावता ताणें कश्ट काडले म्हूण बापायन सांगलें जालें पुता तुवें कश्ट काडलोय, सदांय प्रॅक्टीस येतालोय, सदांय दोवतालोय, कितले एक्सरसायज घरा येवन करतालोय तूं, एक घंटो घरा काम केल्ल्यान तास तूं सकाळां फाटी घाल मुखार आयलोय म्हूण बापायन ताचेर पुताचेर म्हणा जालें. बापय पुताक वगळसूंच्या बदलाक तांकां फाटी घालयलें म्हूण सांगता सुवाय ताच्या मिनतेचेर, ताणें काडल्या एफर्टाचेर, ताणें काडल्या प्रयत्नाचेर बापय कांय उलयना. तेजो तलो नार्सिसिस्टीक बापय तो. दुसरें एक तुमकां दिवचें, एक पूत म्हणालो आमचे कडेन, ताणें बी ग्रेड काडटा पूत, देखून ताणें ते कशें इंजिनियरिंगान मार्क उणें काडलें. बापय खल एंड टेरिबल कठीण बगाचय रे तुका, नालिसाय दिसाचे रे तुका, आरे तांचे पूत पळय मुखार आयल्यार तुका नालिसाय बगाचे. पूण पुताक तें पडोवन वचोना, पुताक हांवें चड मार्क काडचे तें म्हणना. पुताक कळीत आसा एका सब्जेक्टान उणें मेळ्ळें जाल्यार म्हजो सब्जेक्ट न्ही तो, म्हजे सब्जेक्ट हें डायनामिक्स, देखून हांव आनी म्हजें आनी म्हाका प्रोग्रामींगांत हांव मस्त हुशार आहा. पप्पा तें पळयना, हांव तूं बी मेळ्ळ्याक म्हाका दुरसाता. म्हाका हांव कोडिंगांत प्रोग्रामिंगांत मस्त हुशार आहा, म्हाका काम खंडीत मेळटा आनी पुताक आसा. देखून बापायन कितें ह्या सब्जेक्ट पडोवन वचना ताका, पूण पुताक तृप्ती आसा. पूण तो बापूय ताका कितलें सांगता म्हणना, तो बापूय ताका उलयता ताच्या बोगणा विशीं, ताका राग एंगर विशयंत, ताच्या रिवेंजा विशयंत, कॉन्फिडा विशयंत उलयता. थोडे फावटी तो बापूय ताचें बळ, हांव कितलो हुशार आसलो, हांव कसले हेरांच्या वयर कॉम्पिटिशन करतना हांव कशें मुखार आहलो, तुवें कॉम्पीट करचें, हेरांक फाटीं घालचें म्हणून बापूय उलयता. आपणाचीच जतन घेवचें म्हणून तो बाप पुताक सांगता. नांतर तुजी हस्कत काय रे, तुका बेजार येता रे, तुका रडताय रे, तूं लॉस जाता रे, कन्फ्युजन जाता रे म्हूण पुताक सांगता. तो बोगणांनी लागीं ना म्हूण दाखयल्यार पुताच्या लागीं आसा. पुताच्या लागीं बोगडां म्हणटा पुताक केलें राग आयलो जाल्यार, लॉस जालें जाल्यार, बेजार येतली जाल्यार पुता हस्कत बगलें जाता, बापायक फुडलें बगता ते येवन कितें म्हूण सांगून तो डील करनासता पुता लागीं. तशें देखून सवें लक्षण बापायचें, ह्या नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी आसा बापायचें सवें लक्षण दुसऱ्या भुरगे पुता खातीर ह्या व्हडल्या पुताक तो कोणशाक दवरता, ताका सोडून सोडता, पुताक तो एबांडन करता. कित्याक म्हळ्यार बापूय काल करता म्हळ्यार आनी एक पूत जल्मातना वो पूत 5 वर्सांचो म्हणसर हाका खेळयला चकडी करता 5 वर्सां म्हणसर, आतां 6 वर्सां जाता आनी एक पूत जल्मालो, ह्या पुताला गिंत घेवन एबांडन करता. एबांडन म्हूण सांगल्यार ताका सोडून सोडता. बापायक देखून पूत काल करता, बापूय ताचें तें खुशयान आसूं दी म्हूण पूत घेत रावता. व्हड जाल्ल्या उपरांत ह्या पुता लागीं येना. आतां व्हडलो धाकटो पूत 20 वर्सांचो जालो, व्हडलो पूत 30 वर्सांचो जालो, 20 वर्सांचो जातना 10 वर्सांचो जाल्यार एक 30 वर्सांचो जाल्यार व्हडल्या पुताचेर म्हणूंक ना, सोडून सोडला ताका. धाकट्या पुताडे मात तृप्ती म्हणून पूत वगे रावता, बापायक धाकट्या पुता लागीं मोगा न्ही म्हणून घेत रावता. आतां पूत ताची तालेंत गळसून दी म्हणून बापूय ताका सोडून पुताक सोडटा, ताचे इतल्याक तासून दी पूत म्हणून सोडटा. बापूय चिंता ताका टायम दिवचें व्यर्थ, व्हडल्या पुताक टायम दिवचो व्यर्थ, ताका हांवें गामान दिवचें व्यर्थ, ताचो मोग करचो, सड्ड ताचेर उलोवचें आनी परत व्यर्थ तो कित्याक. देखून ह्या पुताक लागीं सड्ड टायम दिता आनी एकल्या पुता लागीं सड्ड टायम दिता. खंयचो बापूय अशें करता, एका पुताक कोणशा दवरता आनी एक पुताक टायम दिता जाल्यार दोगांयक एके सारकें पळोवना जाल्यार तो नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसा बापायक म्हणल्यार अर्थ. आनी निमाणें 7वें लक्षण, 7 लक्षणां सांगलीं, 7 लक्षण. 7वें लक्षण जावन आसा तो डायवोर्स, सेपरेशन, विंगड, तो डायवोर्स काडून येता, बायलेत हांव
सोडावत बायल येता आनी भुरग्यां हांव डायवोर्स करता सपरेशन करता विंगड करता तो विंगड करता म्हूण सांगल्यार बापूय आश येता पुताक ताची सायड काणयेचें म्हणून बायलेक सोडता सपरेशन करता एक तर बापेक तो डायवोर्स करून कोर्टा वचून डायवोर्स काणयता तो डिवोर्स काणयना जाल्यार तो बायल येता विंगड रावता आळे पोर आयल्या चेरक्याक पुताक आनी ताणें घरा सोडलां तो वचून फ्लॅटान रावला बापूय वचून फ्लॅटांत रावला व्हडलें फ्लॅट आसा 2 बेडरुमांचें दुसऱ्यांक खातर जावना म्हणटा पूण बापाय ताणें बायलेक सोडलां पुताक सोडलां तांच्या खोबरेक तियेना आतां पुताचें इंजिनियरींग जालां घर एक आसा ताच्या कुटुंबाचे कोण बायले ताचे अंकल आनी कोण ताका इल्लेशे पयशे धाडटात मागीर न्हवऱ्याची कुटुंबाची आमचे कडेन बारी मोग देखून तो आनेकलो न्हवऱ्याचो आनेकलो भाव आनी ताची पतीन करून हांकां इल्लेशे पयशे दितात खर्चाक तशें इंजिनियरींग केलें देखून बापूय आश येता पुतान ताची डायवोर्स जाता न्हू बापूय आश येता पुतान म्हजी सायड काणयचें म्हणून आवयच्या विरोध रावचें म्हणून आवय टोसून वचो म्हूण हांव तुका जाय जाल्लें दितां म्हणून देखून आवय सांगता वचनाका म्हजें सांगता राव म्हणून तुज्या आवयची सूख रे म्हणून आवयचें एक सूख आका सगळी कारण तुजी आवय म्हणून आवयचेर घालता पळय स्त्रियो अशेंच करतात रे जागृत करणे रे स्त्रियांचे हांवें तुका पयलें मस्त बटें सांगलां पळय स्त्रियो अशेंच करतात म्हूण पुताक सांगता अशें सांगून स्त्रियांचेर ताका पातयेनी हें नातल्या बरी करता पातयेनी नातल्या बरी स्त्रियांचेर पातयेनी नातल्या बरीच तो करता कोण ताका ट्रस्ट करनातल्या स्त्रियांक ट्रस्ट करनातल्या बरी करता थोडे फावटी पुताकी सोडतात थोडे बापूय पुताकी सोडतात संबंद नातल्या बरी करतात संशोधन सांगता केदाळ एक बापूय पुताक पयस दवरता निमाणे सुरतावन वर्सांनी पुताक पयस दवरलो जाल्यार पुताचो संबंद पयसूच येता मागीर लागीं हाडूंक जायना म्हणून रिसर्च ह्या विशयान त्या नार्सिसिस्टीक बापायच्या संबंदा विशयान रिसर्च सांगता काले म्हळ्यार तो संबंद मागीर क्रमेण अस्कत जाता मागीर संबंद तुटता बापूय पुता वळखना पूत बापाय वळखना म्हणून देखून मोगाच्यान हें कशें प्रभाव घालता देखून नार्सिसिस्टीक बापूय आसा जाल्यार ते कावन्सिलिंगांत आमी त्या पुताची स्टेजीस ऑफ कशें ताका केलां म्हूण बापायक आमी कावन्सिलींग करता बापाय कावन्सिलींग करून परतून कुठं आमी येदो आमच्या बरें करूंक जाता देखून ताका एक कालें म्हळ्यार पयलें बापायक नार्सिसिस्टीक पर्सनालिटी डिजॉर्डर आसा जाल्यार ताणें कावन्सिलिंगाक येवचें कुटुंबा सांगता परतून येवचें ताचे अवगूण समजून काडून ताचे वयर कशें ते अवगूण काण सुगूण बरोवंक जाता बापायक म्हणून पळोवंक जाता आनी पुताक लज सेन्सिटिविटी आनी ते पुरो ताचें काडूंक जाता ताचेर ताका पातयेर येवच्या बरें करून कावन्सिलिंगाक जाता मस्त जावन भुरग्यांक हांगा आयिल्ले बरें जाल्यार तरणाटे देखून मग ह्या कावन्सिलिंगांत जाता देखून अशें आमची अस्कतकाय वळखोवची ती आमी ओवरकम करची ती अस्कतकाय सोडून आमी बरो जावचें ह्या दिशेन सरस्वती देव आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागया आमेन.